गोंयांत आतां 5-4 शेतां मातशी कमीच पळोवपाक मेळटा। ओंदू पिकावळीची नाशाडी जाल्ल्यान शेतकारांक कपलार हात मारपाची पाळी ह्या पावसान हाडल्या। हाजीच एक देख आमकां शिरोडेच्या शेतकारांची पळोवपाक मेळटा। ह्या आडवेळ्या पावसाक लागून शेतकारांची न्हीद घोळोवन दवरल्या। लुवपाच्या वेळारच पावसान नेटान हजेरी लायिल्ल्यान शेतकाराच्या तोंडात पडपाचो घास सैमान ओडून घेतला। तांचे पुराय पीक आडवे तशेंच कुशिल्ले अवस्थेत पळोवपाक मेळटा। पावसान ओंदू आमचो घात केलो अशें आतां निर्शिल्ले शिरोडेचे शेतकार म्हणपाक लागल्यात। बरोन कुसला आनी आमचो सगळे लॉस जाले। हे सगळे शेत तुमी रोयताली? शेत आमी रोयताली। केन्नासून रोयता आतां तुमी? पयलीसून रोयता? पयलीसान रोयता। पूण अंदूच लॉस चड जाला? चड जाला। कित्याक लागून? पावसा लागून। सो आतां कितें डिमांड आसा तुमचो? आमकां गव्हर्मेंटान आमकां आदार लॉस जालाच न्हू आमकां। फूल लॉस? हय न्हू। आतां न्यूपाचो फोटो मारपाक पळय जाल्यार फॉर्म दिवपाक करता न्हू। आतां तुमी फॉर्म भरतले? गव्हर्मेंटाचे फॉर्म येयल्या ती भरतले का? ती भरता न्हू पळयता फोटो मारून। कितें पावसान तुमगेले घात केलो ह्या वर्सा? पावसान रे फॉर्म येयल्या? आतां कितें करतले ते? बरें आसता सोदता तुमी आतां? वयर काड गो आमचे पावस जोड भरपूर लॉस सरकारान कितें म्हणलां आमकां आमचे पळय लॉस जाला पूण दिसलें म्हणून आमकां ती जाय तितली आतां एक कामेर घालता जाल्यार एक बायलेक आमकां 1000 घालचें पडटा। तितून आमकां एक 5-45 पासून फायदो ना आमकां। तें फुडलें रोवपाक जाय म्हूण आमी निवळ करपाक जाय जाल्यार आमकां कांयच ना। तर आमकां निवपाक फकत आमकां WR मिनिस्टरान निवपाक मशीन दिता जावं फोणपाक मशीन दिता तेजेच तर आमी चालवता। पूण आतां हे पावटी सामकें मेले आमी सामकें। मजगती शिरोडेच्या पंचायत फुडाऱ्यांनी तशेंच शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी वाठारांतल्या शेतांची पळोवणी केल्ल्याची म्हायती अधिकाऱ्यांनी दिली। हो प्रस्न जाता तितले बेगीन तडीक लायतले अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलां। जेन्ना आमकां हे पावसाची जो ऑलरेडी पावस जो जाला ताचो आमकां कळ्ळें तेन्नाच आमचे फूल टीम ऑफिसर्स आमचे वचून पयलीं इन्स्पेक्शन करून आयले। ताचे उपरांत थंय शेतकारांक मेळ्ळे तांकां सांगलें की शेतकरी आदार निधी अंडर तेको दिवपाक डिपार्टमेंटा कडल्यान आमची स्कीम आसा ताचे बद्दल तांकां सांगलें। ताचे उपरांत आतां सद्या गेले 2-3 दीस जाले आमची फूल टीम शिरोडा पंचायतीन आसा। थंय आमी आमचे शेतकरी आदार निधीचे एप्लिकेशन्स तांकां दिवप प्लस आमच्या ऑनरेबल CM सरान सांगल्या त्या प्रमाणे जे कृषी कार्ड होल्डर्स आसा तशेंच जे नॉन कृषी कार्ड होल्डर्स आसा ताचे करता सुद्दां आमी एप्लिकेशन घेवप चालू आसा। ऑन फिल्ड सद्या आमचे थंय ऑलमोस्ट आयच्या दिसाकूच म्हाका दिसता 50 एप्लिकेशनां घेतलेली आसा। हाचे पयलीं कालची थोडी एप्लिकेशन आमची इनवर्ट जाल्ली आसा। सो काम चालू आसा। टोटल फार्मर कितले आले आतां पर्यंत तरी एप्लिकेशनां आमची इनवर्ट जाल्या ती 100च्या आसपास पावलेली आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।